हेब्रेवांक बरयिल्ल्या पत्रांत अध्याय 10 श्लोक 21 अशें सांगता, देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. मोगाच्यानो, आमचेर सासणीक याजकाचो प्रभाव तो आतां आमी ह्या मधुर कंताराद्वारे नियाळुया. राजवटीची पदवी ती सरतुका मोगानाता सर्वेस्पर दितलो. तुझ्या सकड वैरेचो आता तो पणे संपन संहार करतलो. याजक तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गासो. याजक तू तुझी संतोषान बरतिली, सेवा तुझी आनंदान करतिली. सर्वराष्ट्राचेर सैत तुझी जातली, तांची तुझी राजवटी जातली. याजक तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गासो. याजक तू
तू सासनाच्या सासना